दर वर्सा श्रावण महिन्यात येवपी तिसऱ्या मंगळारा नार्वेची मसणातली देवी ह्या श्री मसण देवीची जात्रा मनयतात। 106 वर्साची परंपरा आशिल्ल्या हे जात्रेचे वैशिष्ट्य म्हळ्यार ही जात्रा फक्त दिसाचीच मनयतात। रातच्या वेळार देवस्थानाकडेन जितो मूस लेगीत रावना काळोख पडचे पयलींच जात्रेची फेरी बंद करतात। अंदू वर्सा गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांसयत शेजारच्या राज्यांतले भाविक हे जात्रेक हजर आशिल्ले। कांय भाविक खासा करून आंगवणी खातीर लेगीत येतात। अंदूय खाजें, खेळणी, चणे आणि हेर वस्तूंच्या स्टॉलांची फेरी ह्या जात्रेक भरिल्ली। ही जी आमची जात्रा आसा मसण देवीची ही खूप पयलींपासून प्रथा आसा, चालू आसा आणि ही वार्षिक प्रत्येक तिसऱ्या मंगळारा भरून हाडटा। हे जात्रेचे आमी सकाळचे 7:30 जी सुरवात करता ते रातचे 6 पर्यंत लोकांनी सगळ्यांनी ह्या देवळान हे घेवचें, देवाचे दर्शन देवीचे घेवचे आणि त्याच्या नंतर 6 उपरांत कोणी हांगा रावप नासता, कित्याक त्याच्या उपरांत आमच्यो बाकीच्यो विधी आसता आणि काळोख जाल्या उपरांत कोणीच हांगासर रावपाक जायना। प्रत्येकान 6च्या नंतर सगळ्यांनी आपापल्या घरा वचचें। आणि ही जी जात्रा आसा खूप पयलींपासून चलता। ते हजारांनी लोक हांगा दर्शन घेता। जे कोणी हांगायल्ले आसा, तर कोणाक भुरगे जायना जाल्यार तशें आंगवण करून हांगा ते हें दिता, भितर बारीक पाळण्याची भेट दिता आणि आंगवण तेजी मागीर पुरी जाल्या उपरांत परत ते येवन देवा कडेन सांगणे घालता। ही मसुंदे देवी नमन करून हांगासर मंगळार जात्रा भरलेली आसा। तशीच ही आमची जात्रा आणि अष्टम ही आमची गोंयभर जात्रा फेमस आसा आणि ही जात्रा जी हांगासर जाता म्हणजे ही मसुंडेची जात्रा म्हटली गेली आहा, जी वर्सांसून एकदा हांगासर हे जात्रा जाता। आणि हे जात्रेचे वैशिष्ट्य अशें आसा की हांगासर जे कोण बाळत लोक आसा, जे आपलीचे भायर जाल्ले आसा, तांकां हांगासर हे देवीच्या पांया कडेन हांगासर घालता आणि त्या हेतूसून आयज जी दिसभर ही देवीची जात्रा म्हणजे तेंचीच जात्रा अशी म्हणून जी मनयली वयता आणि तशी जी दिसभर हांगासर ही जात्रा भरता। देवीक ज्यो भावीक सगळे जे देवीच्या हांगासर ओटी घेवन येता, आपले जी कितें मनोकामना आसा ती मनोकामना पूर्ण करता, मागता देवा कडेन, देवी कडेन। आणि तशीच दिसभर ही जात्रा हे जावन जी सांजचे आमचे जे सांज जाता म्हणजे 6च्या उपरांत 7च्या उपरांत हांगासर जे कोणीच रावचे न्हू, म्हणजे हांगासर एक जो चोरू करता आणि दुसरो म्हणजे बकरो आमी जो आहा पयलीं आमच्या हितूर बकरो मारताले आणि त्याचे जे रगत आसा ते चोरवाचेर शिपडटाले, पण आता जे चोरू करता आणि तो बकरो सोडटा आणि जे 7 उपरांत आमी हांगासर कोणूच लोक रावना, म्हणजे ती जात्रा त्या टायमार एंड जाता आणि ते जे सगळे हा दुकानदार म्हणून हांगासर जे लोक आसा ते कोणूच हांगा रावना रातचे आणि सगळे जाण आपल्या आपल्या घरा वयता। आणि जी मागीर जात्रा म्हटली वयता ती आमी पळयल्ली ना, पण ही त्या आत्म्यांची त्या भुतांची अशी म्हटली वयता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।